जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दबाजीक परब. भाव भयणीनो, ही खेरीत परब आमचे फिरगोजेन आमच्या पवित्र सभेन जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची परब. जेजूची कूड आनी रोगत म्हणल्यार आमचें जेवण, आनी जेवणाक आमी सगळीं बसल्या. उगडास जरी तर आमी ह्या वेळार केलो आमचो, तुमी जेन्ना जेन्ना जेवणाक बसलेलीं आयज पासून धाकटी ती आतां मेरेन खंयच्या जेवणाचो तुमकां उगडास उरला जायत. खंयचें तें जेवण जे जेवणाचो तुमकां उगडास आसा. आमी हे भाशेन बसलेले हांव इतलीं जाणां बसलेले हांव हे भाशेन आमी जेवलेले हांव अशें म्हणलेलें अशें जाल्लें उगडास आसा कितें तरी. आमी घोडी आतां सदांच जेवता हांव देखून त्या जेवणाचो चड उगडास उरना. म्हाका जाल्यार उगडास येता सिमनारींतलो. आमच्या सिमनारीन बरीं व्हडलीं मेजां आनी मेजाच्या दोनूय वाटेन आमची कदेलां घालून आमी बसता हांव जेवता. आनी खेरीत उगडास म्हजो एक सिमनारिस्ट कसो हांव सद्दां लास्ट उत्तालो जेवण जेवपाक. उरल्यात ते जायते जाण थोडे बेगीन जेयताले, तेंचें फास्ट जातालें जेवपाक, आनी हांव सदांच म्हातारो कसो निमाणो उत्तालो आनी म्हजे बराबर आनीक दोग तीग जाण उत्ताले. आमचे बराबर जे यादनीक जाल्ले आसात आनी तांकां तुमी जेवणाचो उगडास तरी तर केलो जाल्यार म्हाका दिसता हे आमी जे तीग जाण चार जाण उत्ताले फाटल्यान आमचो उगडास सगल्यांक आसतलो. कितें जेवलोलें कितें खायलोलें तें घोडे तितलो उगडास आसचो ना. पूण त्या जेवणाचेर आमी जे भाशेन उलयताले हांव खुशालकायेन जेवताले हांव. थोडे पावटी उणें पडटालें, थोडे पावटी सुबेज पडटालें, थोडे पावटी आमी कंप्लेनूय करताले हांव. हें जेवण मेळना, तें मेळना, नुस्तें मेळना, केळें मेळना. सिमनारिस्ट कशें आयज तें चिंतीत जाल्यार एक तोंडार बरोसो हांसो येता. कित्याक ते दीस जेन्ना आमी त्या जेवणाच्या मेजार बसताले त्या जेवणाच्या मेजार आमी एकामेका कडलें जायतें शिकले. एकामेकाक आमी जायतें ओळखूंक पावले जेवणाच्या मेजार. एकामेकाक आमी जायतो आदारूय केलो. म्हणजे आमच्यो ज्यो प्रात दवरलेल्यो आसात पास करपाक एकामेकाक. आमी पुर्तुगेजूय शिकलेले हांव तेन्ना. पासार फावोर म्हणटाले रोखडे. कितें म्हणटा तें कळना जाल्यार पासून म्हणटाले मातशें प्लीज दी म्हाका, मातशें पास कर जेवण. आनी एकामेकाक आमी हे भाशेन खुशालकायेन जेवताले. जेवणाचें मेज. तुमच्या जेवणाच्या मेजाचो खंयचोय उगडास आसा जाल्यार मनान हाडात तुमच्या. आपोस्ल जे आसलेले जेजूचे तेय जायते पावटी जेजू बराबर जेवलेले आनी जेजू तांचेय बराबर जेवलेलो. आनी खंयचें जेवण उगडास उरला? जेजूच्या खंयच्या जेवणाचो उगडास आसा तुमकां? खंयच्या जेवणाचो उगडास आसा? द लास्ट सपर, वर्ल्ड फेमस. ताची चित्रां पासून काडलीं, ताचेर चलचित्र पासून आयलें आनी पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. आनी तें आमी वर्साच्या वर्साक उगडास करून आमी जेन्ना आमचे पास्क मनयता तेन्ना ह्या निमाण्या जेवणाचो उगडास करता. आनी जें कितें जेजून त्या जेवणाच्या मेजार केल्लें निमाणें जेवण, ह्या जेवणाचेर कितें केल्लें तें आजून पासून परतून परतून उगडास करता. हाचे फुडेंय उगडास करतले हांव. ताचो उगडास केन्नाच वेचना. द लास्ट सपर. आनी भाव भयणीनो, ह्या लास्ट सपर म्हणटा तेन्ना ह्या निमाण्या जेवणार कितें जाल्लें असलें? हें लास्ट सपर जें म्हणटा निमाणें जेवण आसा थंय एक सुरवात जाल्ली. कसली सुरवात ती? ही सुरवात आमच्या मिसाचे भेटेची. मिसाची भेट जी आयज पासून म्हणजे त्या दिसाक सुरू जाल्ली ती आज पासून चलून 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 आयली आनी मुखार वसत रावतली. ह्या मिसाचे भेटेची सुरवात जाल्ली. ही मिसाची भेट भेटोवपाक यादनीकपणाची सुरवात जाल्ली. म्हणयारी यादनीकपण. आमी सगळीं बावतिजमान जेजूच्या यादनीकपणान भितर सरता. पूण किरीत भाशेन म्हणयारी यादनीकपण, मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड जी आमकां आमच्या ऑर्डिनेशनान मेळटा ताची सुरवात जाली. आनी त्याच जेवणार जेजून प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. आनी ह्या जेवणाचो आमी आजून पासून उगडास करता. आनी हें जेवण जेवता आसतना जेजून ज्यो वस्तू केल्यो त्यो ताणें पयलीं बीन उलयल्ल्यो. आयचें शुभ वर्तमान जें आमी वाचलां तें निमाण्या जेवणाचें न्हय. खेरीत भाशेन हे जेवणाचो जो उगडास केला
जेजू आपल्या जेवणाची म्हणल्यार म्हजी कूड आनी रगत, म्हजें मांस आनी म्हजें रगत तुमकां दिता हें सांगता. म्हजें मांस खाल्या बगर आनी म्हजें रगत पियेल्या बगर तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. म्हजें मांस खावप आनी म्हजें रगत पिवप म्हणल्यार कितें? काय बरी ही उतरां म्हणल्यान, जो कोण हें मांस खाता आनी हो रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. आयज पासून आमी पयलो कुमन्यांव घेतलेलो त्या मेरेन आतां पासून कितले पावटी ह्या मांसा रोगतान वांटो घेवंक ना. कितले पावटी आमी जेजूची कूड हांगासर मुखार येवन आमचे हात मुखार करून वा आमची जीब भायर काडून कितले पावटी घेवंक ना जायत. जो कोण हो उंडो खाता तो केन्नाच मरचो ना म्हणलेलें आसा, तरी पूण आमी मरता आनी आमकां व्हरून शिमितेरीन पुरतातूय बीन. कितें चल्लेलें आसा? कित्याक जायना? ही उतरां कितें? भाव भयणीनो, हें आमी सारकें बरे भाशेन समजूंक गरज आसा. खरेंच जातलें काय हे भाशेन जेजून जीं उतरां म्हणल्यात तीं जावपाक जाय आसलीं खरेपणी, जाल्यार हें जें जेजू सांगता तें सोत मानूंक आनी समजूंक हे लोक जे आसले तांकां अवघड जातालें. थोडे जाण सोडूनय गेले. जुवांच्या शुभ वर्तमानान 6व्या वेस्परान आमकां कितें मेळटा, जेजू जेन्ना आपल्या मांसा रोगताची खबर सांगता थोडे जाण गेले आनी ताणें म्हणलें, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? म्हणल्यार हें मांस आहा तें आमी गाय मारता, दुकोर मारता तसलें मांस न्हू. पूण हें मांस खावप आनी हें रगत पिवप म्हणल्यार जे कोण ताचे बराबर जेवणाक बसलेले आसात ते जेवणार बसल्यात ताचे भाशेन जातात. जेजू आपणाकूच तांकां दिता तेन्ना आपलें बरेपण दिता, आपली शिकोवण दिता, आपली जाणवाय जी आसा ती आपल्या शिसांक दिता. तांणी ती घेवपाक जाय. आनी शिसांनी भाव भयणीनो घेतलें भोव करून निमण्या जेवणार जेन्ना जेजू आपल्या जेवणा वेलो उठलो आनी शिसांचे पांय धुले. सेवा चाकरी, ही सेवा चाकरी करपाक शिकयलेली तें जेजू हे शीस शिकले. निमाण्या जेवणाचेर जें कितें जेजू उलयल्लो आनी पयलीं कितें उलयल्लो तें सगळें ते कनेक्ट करपाक पावले. एक बेश्टेंच उलोवपाक जाय म्हूण उलयलो, जेवलो आनी गेलो असलें जेवण न्हय. आयज आमी जेन्ना जेवणाक बसता तेन्ना वेगवेगळे हेतू घेवन बसता. कोण आपली बर्थडे सेलेब्रेट करूंक सोदता, कोण आपली एनिवर्सरी सेलेब्रेट करता, कोण आपली विक्ट्री सेलेब्रेट करता. सेलेब्रेट आमी मनयता आनी तें करूंक आमी लोकांक जेवणाक आपयता आनी जेवणाक बराबर बसता. थोडी पावटी घडये आमकां खबर पासून ना आमी जेवणाक कित्याक बसल्यात ते. आनी कोणाच्या जेवणाक चल रे म्हजे बराबर यो म्हूण गेलो, बसलो आनी जेवलो. जाणें जेवण दिलां तो कोण ताका मेळूंक पासून ना. तो कोण घडये व्हडलो मनीस, आपलो जल्माचो दीस, बर्थडे बॅश, ताका आमी वळखोंक पासून ना. पूण जेवण जेवून येयले, जेवण जेयलें पोट भरलें, ह्या जेवणाची खबर निमाणें जेवण करिना. निमाणें जेवण जी खबर करता, जो कोण आपलें हें जेवण दिता ताची ओळख तुका आसा, ताचे भाशेन तूं जाता आनी ताणें सांगलां ते भाशेन तूं जियेता. म्हणटच जरी तर आमकां थोड्यांक घडये केन्ना एक डावट पडत, हीं उतरां सांगल्यात ते भाशेन आमकां जायच ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता म्हणटा तें केन्ना फकत येयलो, हात मुखार काडून जीब भायर काडून कुमन्यांव घेतलो, तुवें जेजूच्या मांसा रोगतान वांटो घेवंक ना. जेजूच्या मांसा रोगतान वांटो घेवपाक आनी जायती तयारी आसा. अंतस्कोण निवड आसपाक गरज, पातकाचें बोगसणें आसपाक गरज, चुकी मानून घेवन आमी नवसरणेची वाट धरपाक गरज. ह्या पासत ती तयारी आसा मिसाचे पयलीं. आनी मिसाची तयारी करपाक आमकां आमच्या पुर्वजांनी शिकयलां, दोतोनींनी शिकयलां. आमी ह्या जेवणाचे आदीं 1 वर तरी आदीं हो उपास करपाक जाय. युकरिस्टीक फास्ट म्हणटात ताका. म्हणजे ह्या जेवणान वांटो घेवचे पयलीं आमी च्या पिवप ना, जेवण जेवप ना, वो हेर दुसरी वस्तू खावप ना. कित्याक तें? तूं सारको भुकेल्लो आसा, हांव आतां मीस कोत्ता, हें मीस केल्या उपरांत हांवें आनीक एक मीस करपाक जाय, च्या पिवपाक, ब्रेकफास्ट करपाक टायम ना, ह्या 2 मिसां मदें हांवें जेवप ना काय ब्रेकफास्ट करप ना काय? हो उपास म्हणटा तो भाव भयणीनो जेयनासतना खायनासतना रावपाचो उपास न्हू. पूण खेरीत भाशेन आमची तयारी ह्या मेजार जें जेवण जाता ह्या जेवणाक पुर्ती जावंक,
आनी ह्या जेवणार आमी जरी तर पुर्ती जातलीं जेजूचें मांस रगत आमी घेतले जाल्यार अंतस्कोण आमचें नितळ आसपाक भोव गरजेचें. कोणाचो राग घेवन आयिल्लो आसा, कोणाचेर वायट एक मांडणी काडून आयिल्लो आसा आनी मिसाक येता आनी फॉर्मेलिटी कोत्ता जाल्यार त्या मिसान तुका जिवीत नाच. आनी मागीर पावलो कोरिंतकारांक केरीत भाशेन बरोवन सांगता ह्या विशीं, जरी तर फावो नासतना आमी कुमन्यांव घेवपाक आयलीं, म्हणजे आमी जाणा हांव पातकान आसा आनी हांव पातक मुद्दम करता आनी त्या पातकांतलो भायरूच सरपाक सोदना पूण कुमन्यांव घेता येवन, जाल्यार तोच कुमन्यांव तीच तुजेर खास धाडपाक शकता. आनी ह्या पासत दर मिसाचे भेटेन कुमन्यांव जावचे आदीं यादनीक एक धाकटेंशें मागणें करता. आमी तुज्या ह्या मासा रोगतान भाग घेवंक येता, ती आमचेर झडटी आनी खास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. म्हणटूच होच उंडो ह्याच मासान ह्याच जेवणान वांटो घेवन भाव भयणीनो आमकां खास्त येवपाक शकता, जरी तर आमी आमची तयारी सारकी करूंक ना. आनी हे मिसाचे भेटेन ज्या कारणाक लागून आमी हे मिसाचे भेटेन भाग घेवपाक जाय त्या कारणाक लागून आमी घेना, पूण दुसरीं कारणां फकत फॉर्मेलिटी फकत दाखोवपाक ओ सुयेर पडलेलें आसा म्हूण, जाल्यार ह्या मिसाचे भेटेन म्हाका अर्थ ना. पूण जण एकल्याक आमकां तें उरता बरीच जाता जेन्ना खरेपणी जेजून जें कितें केलां तें आमी करूंक सोदता. कित्याक जेजून हें सगळें आख्खें केल्या उपरांत ही निमणीं उतरां जेजूचीं हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी ह्या पासत दर एक मिसाची भेट एक उगडास. कसलो उगडास? जेजूचो उगडास. जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास म्हणूं येता, पूण तो फकत ते निमणे मेजाचेर बसून जेवलेलो तो तितलो उगडास न्हू. ती आख्खी तयारी जी जेजून तांची केल्या. जेजू ह्या संवसारांत आयला, जेजू वाडला, जेजून आपल्या शिसांक वेचून काडल्यात, तांकां म्हणयारपण शिकयलां, तांकां वेगवेगळ्यो वस्तू दाखयल्यात. हें सगळें करून जेजून तांची आकारणी केल्या, हें तें उगडासाक करपाचें. फकत निमणो बसून जेवलो खालो आनी गेलो हो उगडास न्हू. हांव आमच्या सिमनारीची खबर सांगतालो, आमकां उगडास आसा त्या निमण्या जेवणार, हांव लास्ट उरतालो आनी ह्यो वस्तू त्यो फकत त्या जेवणा वेल्यो. पूण ताचे भोंवतणी हें जेवण जेवपाक आमी थंयसर त्या लांब मेजांचेर बसचे पयलीं सिमनारीन आख्खी आमची आकारणी आसा, आमचें शिकप आसा, मागणें आसा, खेळप आसा, जें सगळें आमी बाराबर करता सिमनारिस्त कशें. आनी त्या उपरांतूच हें सगळें बाराबर केल्या उपरांतूच आमी मागीर येवन ह्या जेवणाच्या मेजार बाराबर बसता. जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत भाव भयणीनो आयज एकचाराचें आसा काय? आयज आमी मिसाचे भेटेन येता तेन्ना हो क्रिस्ती भावार्थाचो एकचार जो आसा तो धरपाक आमी तयार आसा काय? आयज आमकां शिकोवण्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो मेळटा. आयज प्रोपगंडा जायतो चल्लेलो आसा आनी हो प्रोपगंडा चलता तातूंत थोड्यांक आमकां राग येता, थोडीं आमी डिस्टर्ब जाता, थोडीं आमी कन्फ्यूज जाता, कळना कितें जाता तें. हें कितें? आमची पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा खंय पावल्या, खंय वेता आमी? थोडीं जाणां म्हणटात बिशप कितें करता, थोडीं म्हणटात पाद्री कितें करतात, थोडीं म्हणटात लोक कितें करता. भाव भयणीनो, जरी तर आमी कोणूय जावं बिशप, जावं पाद्री, जावं माद्री, जावं आमचे ले फेथफूल, ज्या मेरेन आमी जण एकलो आमची जबाबदारी समजून घेना आनी जी शिकवण आमकां जेजून त्या निमाण्या जेवणार दिल्ली आसा तातूंत म्हजो भाग कितें आसा, वॉट इज माय रोल, हें जरी तर हांव समजून घेना जाल्यार हें कन्फ्युजन, ही उचांबडाय, हें डिस्टर्बन्स सदांच चालूच उरतलें. आनी जरी तर हें चालू उरलें जाल्यार जिवीत आनी खंय आसा. हाचो अर्थ आमी जेन्ना ह्या जेवणाक येयल्या तेन्ना आमी फावो ते परी ह्या जेवणान वांटो घेवंक ना. आनी ह्या पासत जेजून जें कितें सांगलेलें तें आमचें सगळें घडोना. आदल्या करारान देवान हे परजेक पोसली, ओरोण्यांतल्यान तांकां व्हेली आनी ह्या ओरोण्यांत जेवण मेळपाचेंच ना. धरूंकय मेळ्ळ्यार जेवण मेळना, सोदूंकय गेल्यार जेवण मेळना. आनी असल्या वेळार देव तांकां पोसता हाचो उगडास तांकां मोइजेस करताय दुसरे सुमृतीच्या पुस्तकान. देवान तुमकां माना दिवन रचली, ओरोण्यान तुमकां उदक दिवन पोसली, सुकणीं तुमकां दिलीं, हें सगळें दिलें. ह्या आख्ख्या 40 वर्सांच्या इतिहासान जें कितें तांचे सवें घडलें ताचो उगडास ती धरून आसात. आनी देखून पास्कांची परब ही पर्ज आजून पासून मनयता.
भाव भयणीनो, आमचें सवें कितें आसा जें आमी उगडास करपाक जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन ह्या एकचाराची खबर करता. एकूच उंडो, एकाच उंड्यान आमी वांटो घेता जाल्यार जेजूच्या एका काळजान आनी एके शिकोवणेन आमी एक आसपाकूच जाय. पूण जरी तर आमी हो एकचार जेजू सवें सांबाळना जाल्यार आमी घडये आमकांच फटयता वा आमी घडये देवाक फटयता. जाल्यार आयच्या दिसाक ही परब, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, आनीक एक फावटी आमकांच उगडास करुया. आमचो पयलो कम्युनियन, फर्स्ट होली कम्युनियन जाल्लो आनी आतांचें आमचें फर्स्ट होली कम्युनियन बरीचशी व्हडली सेलेब्रेशनां जाता. सेलेब्रेशन जालें जाल्यार फर्स्ट होली कम्युनियन जाला, आनी सेलेब्रेशन जावंक ना जाल्यार ताचो उगडास पासून घडयेक ना. ओ जी तयारी आमची जाता, आयज आमची तयारी ह्या पयल्या कुमन्यावान चड खंय आसा. आयज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता? आयज आमी भुरग्यांक फर्स्ट होली कम्युनियन म्हणल्यार तांकां घडये गिफ्ट मेळप. भुरग्यांक, धाकट्या भुरग्यांक समजना ह्यो वस्तू. हांव जें कितें उलयता तें तांकां समजचें ना. पूण आमी आवय बापूय कशीं, वाडलेलीं कशीं, फर्स्ट होली कम्युनियन म्हणल्यार एक भुरग्याक कितें करून दवरलेलो आहा आयज. एक सेलेब्रेशन, एक गिफ्ट, एक डीजे येतलो, लोक येतलो, तुजें सेलेब्रेशन जालें पयलो कुमन्याव. त्या उपरांत ह्या भुरग्यांक आमी ह्या आल्ताराचेर कितले फावटी हाडल्या, कितले फावटी ह्या भुरग्यांक जो पयलो कम्युनियन जाल्लो तो निमणो न्हय, तें निमणें सेलेब्रेशन न्हय, पूण इट इज जस्ट अ बिगिनींग. हें आमी भुरग्यांक कितलें शिकयलां आयज. कितल्या भुरग्यांक, कितल्या आवय बापायच्यान आयज हें म्हणूंक जाता, क्रिस्ती आवय बापायच्यान, वय हांवें म्हज्या भुरग्याक इगर्जेन पयलो कुमन्याव दिल्या उपरांत ह्या कुमन्यावाचो अर्थ ताका सारको समजायला. ताका हांवें परतून हाडला मिसाचे भेटेन आनी ह्या उंड्याची वो ह्या जेवणाची ताका आसरूच दिल्या. आनी हें जेवण म्हणल्यार एक आयताराचो कायदो न्हय, पूण जेजू सारको जावपाक हो तुका एक सयेग. हें आपोवणें जेजूचें हें कितल्या जाणांनी सांगलां. आनी हें जरी तर आमी आमच्या भुरग्यांक सांगतले जाल्यार आमी कितलीं समजल्यां तें. आमी आवय बापूय कशीं, वाडलेलीं कशीं, हें आमी कितलीं समजल्यां. कुमन्याव घेतलो, थोडीं भुरगीं नाच जातात, आवय बापूय दोतोनी आनीक आनीक हाडना तांकां. मागीर क्रिस्म येता तेन्ना सोदूंक भोंवतलीं परतून. जाल्यार आमी कितें केल्या, फॉर्मेलिटी वो सेलेब्रेशन. जाल्यार आयची परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक आमचे दोळे उगडपाक गरज आसा. आमी ज्यो जायत्यो वस्तू करता त्यो सारक्यो करिनात, त्यो आमी सारक्यो करपाची गरज आसा. साद्यो वस्तू पासून, सादी वस्त म्हणल्यार जेजूक घेवपाची. आजून पासून आमी जायतीं जाणां जेजूक घेवपाक तें रेवरन्स जें जाय, जो मान जायो जेजूक घेवपाक, तो धरिनात. जायते फावटी सांगलें, कितलेच फावटी समजायलीं, तरी पूण थोड्यांक तें आयकोंक येना वो समजना. कुमन्याव घेता आसतना आमी आमचे जिबेर घेवपाक जाता, बरीशी जीब भायर काडपाक जाय आनी ती जिबेर कुमन्याव घेवपाक जाय. पवित्र सभेन आमकां ही संदी दिली आतां हाताचेर घेवपाक. हाचो अर्थ हो न्हय की कितेंय करून आमी कुमन्याव घेवचो. कोण आपलें ओंकल धरून कुमन्याव घेतलो, कोण आपल्या हातान लेस, कोण आपली चावी, हें सगळें घेवन आनी मागीर तो एक येदोसो कुडको उत्ता हातीचो. दवरपाक पासून त्रास, खंय दवरपाचो तो समजना. हात आहा तो पासून थोड्यांचो बरोसो हे भाशेन म्हळ्यार हिंगातून दवर, सारको गोल करून दवरलेली आहा तुका. हे हात सारके दवरपाक पासून थोडीं आजून पासून तें एक मन घेना. वो हातीचेर घेता जाल्यार, बोटांचेर घेता जाल्यार हे भाशेन न्हू, बिस्कूट घेता ते भाशेन न्हू, तो बरे भाशेन घेवपाक गरज आसा. हें कित्याक करना काय आमी? आजून पासून आमी तो मान, रेस्पेत ह्या कुमन्यावांक ही सादी वस्त करता आसतनाच कित्याक दिना? आनी हेंच जरी तर आमच्यान करूंक जायना जाल्यार खरेपणी आमी कुमन्याव घेतला तेन्ना आमचें काळीज मन जेजू सारकें जावपाक आमी कितलो प्रयत्न करतले? भाव भयणीनो, जेजूच्या मासा रोगतान जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना आमी ताचे सारकीं जाता. जसो बाप म्हजे सवे आसा, हांव तुमचे सवे आसा. पूण जरी तर आमी ह्या कुमन्यावाची तयारी सारकी करूंक ना आनी फावो ते परी तो कुमन्याव घेवंक ना जाल्यार हें आमच्यान खरें म्हणपाक जायना. आनी ह्या पासत घडयेक आयज आमी सगळींच एके भाशेन सांडलोलीं आसा. आयज आमची पवित्र सभा सांडलोली आसा. आयज पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमी सांडलेले आसा, पवित्र सभेचे वडील कशे आमी सांडलेले आसा, खंय वेता कितें करता घडये खबर ना. आनी ह्या पासत आयज आमी टार्गेट जाल्ले आसा. आयज कोणूय आमकां कितेंय म्हणटा, तर अशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो समजूंक गरज, पवित्र सभा जेजूची सभा.
जेजून घडलेली सभा ती कोणाच्यान मोडूंक जायना, ती कोणाच्यान काबार करूंक जायना. पूण जरी तर तातूंत हांव थीर उरोंक ना जाल्यार ते पवित्र सभेन हांव उरचो ना. पूण पवित्र सभा तशीच उरतली, ती हालोवपाक मोडूंक जायना. पूण जरी तर हांव हे पवित्र सभेन म्हजी थिराय सांबाळून रावता, थिराय सांबाळप म्हणल्यार हांव म्हजी दोतोन सारकी शिकता, म्हाका शिकोवण जी दिल्ली आसा, आनी जें कितें आमी सोत मानता ह्या आल्ताराचेर तें खरेपणी सोत मानता आनी तें जिवितान घालता. जेवण जेवल्या उपरांत हें जेजूचें भायर वचून जेजू सारको जियेता जाल्यार म्हजी थिराय उरली. एकलो पासून आसा जाल्यार पवित्र सभा उबी उरतली. कित्याक पवित्र सभा हांवें घडलेली आनी तुवें घडलेली न्हू, पूण पवित्र सभा जेजून घडलेली. आनी जेजून आमकां हें आश्वासन दिल्लें आसा, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी जो कोण म्हजें मांस खाता, म्हजें रगत पियेता, तोय सासणांक जिवो आसतलो. तर हें सासणीक जिवीत भाव भयणीनो आमकां मेळचे पासत ह्या आल्ताराचेर आमी जितलेय पावटी येता तेन्ना लेट अस बी कॉन्शियस. बेश्टी येयलीं गेलीं तसलें मीस न्हू, पूण खरेपणी ह्या मिसान रावून ह्या आल्ताराचे भोंवतणी जेन्ना आमी जमा जाल्या तेन्ना खरेपणी आमी जेजूक चिटकून रावया. जाता ते भाशेन ह्या आल्ताराचेर येतल्या जेजू सारकीं आमी जावंक आमचें मन आनी काळीज ताचे सारकें करुया. आनी ह्या पासत जेजून जो उंडो घेतलो तो देवाक दिनवासून मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो, ते भाशेन आयज आमी ह्या आल्ताराचेर करतल्या. उंडो घेतल्या, ताचेर आशिर्वाद घेतल्या, हो उंडो मोडून आमी वांट्टल्या. आनी हो उंडो घेतल्या उपरांत आमी जेजू सारकीं जावपाक, जेजूच्या मना सारकीं, जेजूच्या काळजा सारकीं जावपाक हे भेटेन आमकां प्रयत्न करूंक खेरीत कृपा मागुया.